तेव्हा कितें जातलें गोंयचे सीएम कोण काय म्हणटा विल्फ्रेड मागीर म्हणटलो आय एम विल्फ्रेड मिसकोटेड. एका वाटेन सरकार म्हणटा की तांकां तळागळांतले प्रश्न आनी गजाली खबर आसा आनी दुसऱ्या वाटेन त्यांच्या लिडराक परेश परब जस्ट इमॅजीन करपी गे काय कोण तें खबर ना. मॅनिफेस्टोक जो मनीस मनीफेस्टो म्हणटा म्हणजे पयशांचें फेस्त म्हणटा कोण तो सीएम परिकार काय कोण तो ताका याद जायना आनी सो कॉल्ड मॅनिफेस्टो ड्राफ्ट करपी विल्फ्रेड मिस्किताकूच पॉयंट याद जायना. हेच्या वयरसून इतलेंच म्हणूं येता की हे फुडें शेरकार करतले काय काबार करतले ते येणाऱ्या काळांत पळोवचें पडटलें. जस्ट इमॅजिना खातीर हांव XYZ. ह्या राज्याचें कितें जातलें काय कळना. हासूं कितें जाता तें मागीर फुडें पळोवया. कांयच भियो नाका, बरेंच जातलें. येस, पूण आमी आतां घेवया एक बारीकसो विसव, रोखडेंच मेळोया. जस्ट इमॅजिन. विसवा उपरांत तुमचें स्वागत. कांय दिसा पयलीं काँग्रेस प्रेजिडेंट स्टेट काँग्रेस प्रेजिडेंट जॉन फेर्नांडिसान म्हटलेलें की ताका यंग आनी व्हायब्रंट एनर्जेटीक टीम मेळ्ळ्या. जस्ट इमॅजिनान रिसर्च करतकच कळ्ळें की जॉन फेर्नांडीस फट उलयलो. पळयात हो खासा रिपोर्ट. जॉन फेर्नांडिसाचो पयलो यंग मेंबर शंभू भाऊ बांदेकर, वय सुमार 65 वर्सां. पळय मोनिका डायस सेकंड मेंबर, वय अरावंड 60 वर्सां. प्रमोद साळगांवकर, वय अरावंड 60 वर्सां. आणि जॉन फेर्नांडिसाचो यंग ब्रिगेडांतलो चवथो मेंबर बाबू आसगांवकर जो सध्या 60 प्रवेश करता. ब्युरो जस्ट इमॅजिन. गोंयान स्टेट काँग्रेसीन आपले अकाउंट फ्रीज केले. नेमके खाशेच्या बर्थडे दिसा हे कृत्य कित्याक केलें तें समजुना, पण विरोधक आनी खुद्द खाशे म्हणटात तितूनसून खुबश्यो गजाली मल्लिका शेरावताच्या पिक्चरा सारखे उक्ताडार येवपाक लागल्यात. आपल्या पार्टीचे अकाउंट फ्रीज करप ही खंयच्याय पार्टीची वैयक्तीक बाब, पूण ओपोजिशन लिडराच्या बर्थडे दिसाच काँग्रेसीन अकाउंट फ्रीज करप म्हटल्यार खंय तरी पाणी मुरतान दुबाव मारतान. एखाद वेळी काँग्रेस पक्षाक अशें दिसलां आसतलें की खाशे आपलो वाडदीस साजरो करपाक ह्या अकाउंटांसून बी पैसे काडीत काय. आमचो पक्ष ह्या घटनेचो निषेध करता. सर, BJP म्हणते की काँग्रेस पक्षाने नेमके तुमच्या वाढदिवसाच्याच दिवशी अकाउंट्स फ्रीज केले. तुम्ही एखाद वेळी आपल्या वाढदिवसासाठी या अकाउंटांसून पैसे बी काढत म्हणून काय. पहिली गजाल म्हटल्यार नोबडी टोल्ड मी अबाउट दिस. ते आपणाक जाय ते करतात आणि जाय तसो निर्णय घेतात, आमकां ते आतां सांगिनात. माझ्या वाढदिसाक तब्बल 12,590 लोक जेवन गेल्या, पण म्हाका व्हडलें वडप येवंक ना. ह्या म्हाज्या वाडदिसाक फक्त म्हाका 3,500 खर्च येयला. कारण बुफेक जो नाल, तांदूळ, कोंबडी, भाजी, गोबी, गाजर, मिरसांग हे सगळें कितें वापरलेलें तो सगळो आमच्या कुळणांतल्या फार्मांतलो. हांवें ते म्हाज्या हातान सगळें केलां आनी उगयलां. बेजिकली आय एम अ फार्मर. म्हाका गरज ना काँग्रेसीच्या अकाउंटांसून पैसे काडपाची. आय डोंट सी वाय BJP शूड इंटरफियर इन दीस मॅटर. जितलो एका आमदाराचो पगार आसता तितल्याचो म्हाज्यो गायी आनी म्हशींक म्हयन्याची पेंड लागता. भारतान आपलो 65वो प्रजासत्ताक दिन मनयलो. ह्या फावटी सदच्या भशेन देशभक्ती सोडून सगळें कितें पळोवपाक मेळ्ळें. त्या खंयच्या दिसाक ते कितें ते भलत्योच गजाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. फ्रांसीस डिसोजा पट्टा वाचलो जाल्यार CMन आपूण सँक्शन केल्ल्या बिल्डिंगेचेरूच विश्वास ना. सुदीन ढवळीकरचो भयंकर दुबाव खावपाक लागलो त्या दिसा. हांव कितें म्हणटा तें तुमकां कळना, हांव जाणा. हो रिपोर्ट पळया, खाशेलो रिपोर्ट. 26 जानेवारी सुरवात जाली ती फ्रांसीस डिसोजा कडच्यान. पट्टा वाचलो. कळटसी खंयच्या खंय घातलेलें कार्पेट.
ही घटना घट्टकूच फ्रांसिसान सीएमाक फोन मारून सांगलें की आयज सरकाराचें ग्रहमान बरें ना रे, धड लागना, सांबाळून कितें करता तें. सीएम खुपूच शादूर जालो, इतलो शादूर की बसच्या पयलीं बाकडे बी चॅक करपाक लागलो. बिल्डिंगे पोंदा उबो रावच्या पयलीं स्लॅब कोसळटा काय घटा काय म्हणून सगळें चॅक करपाक लागलो, भियोवपाक लागलो. हेंचें पळोवन सुदीन ढवळीकरूय बेश्टोच पुलिसांचेर दुबाव खावपाक लागलो. अरे हितूंतले BJPन लायलेले पुलीस खंयचे, काँग्रेसीन लायलेले पुलीस खंयचे काय, आनी NCPन लायलेले पुलीस खंयचे. सामकें सांगो येना कोण केन्ना खंयच्यान अटॅक करीत. सामकें लक्ष दिवंक जाय हेंचेर. खासा गोपांतल्यान सुत्रां सांगतालीं की मिलिंद नायक अख्खो दीस आपलो जीव मुठीन धरून आसलेलो. कित्याक तें आमकांय खबर ना आनी प्लीज वेबसायटीर विचारूं नाकात. ब्युरो जस्ट इमॅजीन. आनी आतां वेळ जाल्लो आसा तुमच्या आठवड्याच्या फेवरेट सेगमेंटा खातीर. हें आनी कितें? St. Francis Xavier Training Institute. I have interaction with both the. आणि भोवणी वाटतं गरजेशिवाय. आणि आता एक नजर इमॅजिनेशनांचेर पयलींच्या, म्हणजे इमॅजिनेशन फ्रॉम आर्कायव्स. टॉप ऑफ द वर्ल्ड. येस. सर वो अटाला कसो कितें पळोवन गेलो, कोणें ताका हेल्प केली, तो इस्रायलाक कसो कितें पावलो. डिटेल तुका जाय जाल्यार आमी मागीर आमचे पुलिसाक खबर आसतली, सेक्युरिटी सगळी खबर आसतली, CID खबर आसतली. हांव म्हणटकूच याद जाली. स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाबू आजगांवकराचो भाव राजेंद्र आजगांवकरान मडगांवां इलेक्शनाक उबो रावपाची घोशणा केल्या. सामकें CM दिगंबर कामतीच्या सुद्दां ऑपोजीट रावपाचें ताणें थारायलां. हेजे फुडले इलेक्शन येतले असेंब्लीचे, त्या इलेक्शनाक उबो रावतलो. हेजेर कांय शक्य ना, कोणाचो दबाव खाली वचचो ना. हो ठाम म्हाजो निर्णय हा की हांव उबो रावतलोच. ते कोणा ऑपोजिट उबो रावता, कोणें आसूं तो मागीर मडगांव, म्हाका काय पूण वचूं ना. CM सुद्दां असले. कोणें आसूं. बापरे. बाबू हें आमी कितें आयकता, तुजो भाव खंय CMच्या ऑपोजीट इलेक्शनाक उबो रावपाक तयार जाला. तेणें असोच मुखार सरचें आनी अशेंच तेजें सोशल फिल्डान काम आसचें लोकां खातीर, बरें काम. आनी म्हाका विश्वास आसा तो त्या बद्दल ताका टॅलेंट आसा आनी तो काम करतलो. सर बाबू आजगांवकराचो भाव तुमच्या विरुद्ध मडगांव उबो रावता म्हणटा, म्हणजे आतां स्पोर्ट्स सिटी. Let us see. I'm saying till this time there was no problem. No, now again. And after a tense, hot and exasperating week of political engagements, how must be our politicians relaxing their mind on their weekends? पणजी महापालिकेचे आदले महापौर टोनी रॉड्रिगेज, साऊथ गोयचे मेंबर ऑफ पार्लिमेंट फ्रांसिस्को सार्दिन आणि DYSP देऊ बनवलीकर. किती भाई किती. टॉप ऑफ द वर्ल्ड. येस. आणि ह्याच बरोबर आयचो इमॅजिनिंग बुलेटीन हांगाच सोंपता. कितें सांगपाचें आसत जाल्यार आमकां मेल करात features@studentmedia.in हाचेर. जिते उरले जाल्यार परत मेळचे. नमस्कार. जस्ट इमॅजिन